जिल्लोधिकाऱ्यान उसगांव एक कंपनी चालू करपाक परवानगी दिली म्हूण उसगांवां ते फॅक्टरी भायर वातावरण बरेंच तापलें। कांय पंच झेडपी आनी गांवकार फॅक्टरीचे गेटीर जमले। ह्या फॅक्टरींत खंय गोंया भायले कामगार आसात। लॉकडावन आसा मेरेन फॅक्टरी कशीच चालू करपाक दिवचे ना म्हूण थळावे ठाम। आंदोलनाची शिटकावणी मॅनेजमेंट उलोवंक तयार ना। निमाणे पोलीस फोर्स घालचो पडलो। आमी फक्त उसगांवच्या लोकांची सेफ्टी पळोवपाक हांगा आयिल्लीं आसा। आमी जेन्ना काल कलेक्टराची ऑर्डर पळयली की कलेक्टरान सांगला नेस्ले कंपनी स्टार्ट जातली म्हणून आमी भिवून हांगा आयिल्ले आसा। आमी इतलेंच सांगपाक सोदता की 14 तारीख पर्यंत जे पळय सगळें बंद दवरला सीएमान, आमी ताका फूल सपोर्ट करता। आज उसगांव आमी सगळें बंद पाळिल्लें आसा। आमी वॉलंटरीली लोकांक व्हरून ग्रॉसरी दितात, लोकांची हेल्प करतात, वॉलंटरीली आमी पंच मेंबर करतात। तेन्ना हे 14 तारीख पर्यंत बंद दवरतात जाल्यार सारकेंच बंद दवरात, ओपन करतात जाल्यार सगळ्यांकूच ओपन करात। पूण जी पळय आमकां हे सरकारान किंवा मोदीन कितें सांगलां 14 तारीख बंद दवरा, जी चेन ब्रेक करपाक, हे सगळ्यांच्या हिता खातीर केल्लें आसा। मागीर कंपनीन आमचें हित पळोवपाक जाय न्ही। आज जर तांचे लेबर भायल्यान येता किंवा तांचो माल जो तयार जाता तो भायर वता, हाजो परिणाम आमच्या उसगांवच्या लोकांचेर जातलो। हाजी जबाबदारी कोण घेता? कलेक्टर घेता, सरकार घेता काय नेस्ले कंपनी घेता? आज आमी नेस्ले कंपनी कडेन आयिल्ले आसा। आमकां संजय बनारी सरान सांगलें आपूण तांचे कडेन फुडें उलयता आनी ताजेर तोडगो काडटा। जर सरकार किंवा नेस्ले कंपनी हाजेर तोडगो काडपाक शकना जाल्यार फाल्यां सकाळीं आमी हांगा लोक येवचे पयलीं उबे रावन आमी लॉ एंड ऑर्डर हातान घेतली। बंद जाल्यार कंप्लीट 14 तारीख पर्यंत पांये पडटा, कंप्लीट सगळीच बंद पाळुया। हांव ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान कलेक्टराक सांगपाक सोदता की उसगांवचे लोक तुमकां सपोर्ट करपाक सोदता, प्लीज आमकां तुमी सपोर्ट करात। आमच्या अगेन्स्ट तुमी वचनाका, आमी तुमचो लॉ एंड ऑर्डर हातान घेवपाक सोदना, आमकां ताका भाग पाडूं नाका।